शुक्रारा राती पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून राजवाडो म्हापशा दोंगराचेर पालसण कोसळ्ळें तशेंच कुशीक आशिल्लो लायटीचो खांबो लेगीत मोडलो। ताका लागून ह्या वाठारांतली विजेची पुरवण बंद जाली। थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कैद केले उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन माती आनी झाडां कुशीक काडली। पालसण कोसळिल्ल्यान दोंगुल्ले वयर आशिल्ल्या घरांक आतां धोको निर्माण जाला। ते पावसा खातीर रात्री पावस पडलो पळय ते पावसा खातीर राती ते अरावंड 12:30 ते 1 लँडस्लायड जाली आनी एक लायटीचो पोल आनी इलेक्ट्रीक जे कितें आसा पळय ते डॅमेज जाले आनी ती सायटीक बरोबर सायटी घरां आसा टॉयलेट आसा आनी ते म्हाका दिसता उदक बिदक मुरोन बिरोन ते कोसळ्ळे वीक जाले ते तेन्ना कितें एक म्हजें रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी वेकेट करपाचें बेगींतल्या बेगीन आनी डेप्युटी कलेक्टर आमी इन्फॉर्म केलें सगळ्यांक आमी सकाळी फुडें येवन मुगो हें केलें क्लियर केलें पोलीस इंजिनियर आयले आनी क्लियर केलें आमी CCTV हाडून तेन्ना म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन वेकेट करचें कित्याक ना जाल्यार जिविताक हानी जावंक शकता। सो कलेक्टराक आनी मामलेदाराक म्हाका इन्फॉर्म केलां आमच्या चेअरपर्सनाक आनी आतां हांगा तलाटी येवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां आनी ही वील गीव द रिपोर्ट आफ्टर दॅट वी सी वॉट दे हॅव। जेन्ना आमी शेजाऱ्याक विचारलें तेन्ना अशें म्हणटा की ह्या भागान अशी ही दर वर्साची अशी लँडस्लायडींग चालूच आसता। हाका कितें एक नेमको सुटावो कितें आसूं शकता एक परमनंट सोल्युशन? आता परमनंट सोल्युशन तर तेंका रिटेनिंग वॉल जर बांदीत न्हू जाल्यार परमनंट सोल्युशन आसा रिटेनिंग वॉल बांदपाक जाय ती। आतां आमी ME2 हांगा इन्स्पेक्ट करून गेला तेका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्ट केला की तुमी COक सांगून हांगा डेप्युटी कलेक्टराक एक लेटर करचें की तेंकां हांगा येवन इन्स्पेक्शन करचें म्हणून तेंच्यांनी ती हांगासर घरां आसा ती सारकी डेंजरस पोजिशनान आहा ती केन्ना लँडस्लायडींग आतां जाल्यार तशी आनिकूय जावन ती कोलॅप्स जावंक शकता। तेंच्यांनी हांगा पर्सनली येवन इन्स्पेक्ट करचें आनी तेंकां वेकंट करचें ना जाल्यार खंय तरी एक तेंकां हें करपाचें अशें हांव अपील करता कलेक्टरा कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन। ते कलेक्टरान येवन हांगा इन्स्पेक्ट करून डिसिजन घेवचें की कितें तेंकां इन्स्ट्रक्शन्स दिवचे पळय ते आनी आतां आमची JCP प्लस आमचे वर्कर सुद्दां हांगासर आसा जे क्लियर करता ही रोड आसा तो क्लियर करता आनी मागीर तेच्या फुडें मागीर फायर ब्रिगेड आपलें कितें काम करतले आनी फुडें तो इलेक्ट्रिकल पोल सुद्दां हांगासर डॅमेज जाल्लो आसा ते इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट येवन तेंच्यांनी सांगलां की सायडीक काडून दवरा म्हणून मागीर परत आसा तशें ते इरेक्ट